गोयच्या नुस्तेमारांनी नुस्तेमारी संबंधित येवजण्यांचो लाव घेवचो मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान आवाहन केलां। गोयचे दर्यादेगे वयले ब्लू इकॉनॉमीक घटसाण दिवपाक केंद्र सरकारान तेंको दिला। नुस्तें वेवसाय करप्यांनी ह्या येवजण्यांचो लाव घेवचो अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलां। नुस्तेमारी उद्देगांतल्या तरणाट्या उद्योजकांक आदार दिवप, गरजेचें प्रशिक्षण दिवप ह्या हेतान एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल आयोजीत केलां। तांचो निमाणो हेत म्हळ्यार राज्यांत नुस्त्याचें उत्पादन वाडोवप, उत्पादकता वाडोवपाक आनी तंत्रगिन्यान आनी तज्ञांच्या सल्ल्यान नुस्तेमारी उद्देग घटमूट करपाक हो महोत्सव एक मंच म्हूण काम करता। आयकात। मेगा फिश फेस्टिवल या ग्राउंडाचेर आयोजन करता। हे सगळे फिश फेस्टिवल तुमच्या मुखार आज उक्तावण जाता। फुडले 3 दीस म्हणजे येयात, नुस्तें खायात, नुस्तें पळयात, नुस्तें कशें आहा तें पळयात, खायात, तेजो वेगवेगळ्या पद्दतीत आमी बिझनेस कशा पद्दतीत करूं शकता हाज्या खातीर लायिल्ली स्टॉल आसतलो किंवा आमचो एक्वेरियम आसतलो। हे सगळे कशा पद्दतीत आमी फक्त नुस्तें खावपाकच न्हय तर बिझनेसूय कशा पद्दतीत करपाक जाता हाज्या खातीर वेगवेगळे वर्कशॉप आसतले, सेमिनार आसतले आनी ते गायड करपाक आयिल्ले आमचे सगळे सायंटिस्ट आसतले। म्हाका दिसता समेस्त गोंयकार भाव भयणी खातीर हांव आवाहन करता की सगळ्या जाणांनी फुडल्या 3 दिसांक सकाळ पासून सांजे पर्यंत फक्त नुस्तें खावपाक न्हय तर नुस्तें पळोवपाक आनी शिकपाक हांगासर येवचें आनी पळोवचें। गोंयांतले सगळे टुरिस्टूय बी ह्या मेगा फिश फेस्टिवलाक हांगासर फावट मारची आनी तांच्यांनी वेगवेगळ्या फिशाच्यो टेस्ट पळोवच्यो। गोंयांत सदांच आमी म्हणटा की फिश करी रायस हो नांवाजलेलो आसा। गोंयांत येवपी मनीस सदांच फिश करी रायस खावपाक प्रिफर करता आनी वेगवेगळे फिश जाता तेच खाता। आमचे फिशरीज डिपार्टमेंट हे खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करता आनी हे डायरेक्टर ऑफ फिशरीज शमिला मोंतेरो, आमचे सेक्रेटरी फिशरीज श्री मिश्रा आनी मिनिस्टर बाबनीलकंठ हळर्णकर ह्या तिगांयनी एक्सप्लेन केला की कशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो आमी लोकां मदीं राबयता। जे सॉंग हांगासर तेंच्यांनी गायले त्या सॉंगाच्या माध्यमांतल्यान आतां फक्त पाटल्यांतल्यान फिश विकपाची गरज ना तर इन्सुलेटेड बॉक्सीस आमी लोकांक दिवपाक सुरवात केल्या। व्हिला वयल्यान म्हणजे स्कूटरी आसतल्यो, बाकीच्यो 3 व्हिलर आसतली, 4 व्हिलर आसतली, फिशा खातीर आमी अवेलेबल केल्या। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।